संसारांत हांव आसतना मुझे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका ह्या संसारांत हांव आसतना मुझे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका वारे जावं वादळ जावं ल्हारां आयल्या रे मुझे संगी जेजू आसता बेना म्हाका वारे जावं वादळ जावं ल्हारां आयल्या रे मुझे संगी जेजू आसता बेना म्हाका दर्याची ल्हारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका दर्याची ल्हारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका ह्या संसारांत हांव आसतना मुझे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र एकवटो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो आज 19वो आयतार आमी समारंभता 19th संडे इन ऑर्डिनरी टाइम. आज ऑगस्टाची तारीख 8 आमच्या भारत गावांत राष्ट्रीय युवा दिवस आचरण करतात. ह्या युवकरिस्ताच्या बलिदान वेळार हांव सर्व युवा जाणां खातीर मागतां कोण कश्टांत आसात पिडेंत आसात जिवितांत निराश जावन आसात ह्या मरणांतीक पिडेक वळख जाल्यात तसल्या युवा जाणांच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी हांव विशेष लोकांना मागतां जी कोण हांतुरणार आसात जी कोण व्हील चेअरार आसात तांकां मिसा पसूंक जायना भलायकेच्या कारणा निमती आनी तुमच्या भलायके खातीर मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवा मुखार रावूंक सर्व अस्कत जावन आसा. आमची अस्कत काय तो बक्षिता आमची पातकां आमी ओळखून घेता आसतना पश्चाताप उरतना तो आमकां ताची भुरगीं जावन स्विकार करता. जेजू मरिफात ताच्या बोगसाणें आमकां लाभला. त्या खातीर हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आतां आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. हो बदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सुद्दां संवकार मरियेकर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदवेदार देव आमची कापोट करूं आनी आमची भक्तां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कापोट कर सोमिया कापोट कर क्रिस्ता कापोट कर क्रिस्ता कापोट कर सोमिया कापोट कर सोमिया
सोमिया कपूर महिमा 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 देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सुपद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सोमिया देवा देवाची शेळीये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमीन 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 प्रार्थूया श्री पदवीधर आणि ससनाच्या देवा बाबा म्हण तुका उलो मारूक आम्ही धीर घेता तुझो पवित्रत्व आमकां देऊन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्या समुगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अधिक अधिक भरू आणि अशें तुवें बसयले दायज आमी जोडीशे कर ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं हो करो देव तुजे सुबे पवित्र तुजे कोणाक जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमीन रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप एलिया अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट संपून गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आणि मरणाक आशेलो ताणें म्हळें सर्वेस्परा हे बरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें उठ आनी खा ताणें आपणा भोवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगडाचेर भाजलेली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो पूण सर्वेस्वर असो धूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें उठ आनी खा नंतर वाट तुका भोव लांब जातली तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या काणाचे घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलून गेलो देवाचे उतर हें देवाचे ओडुपकार श्लोक साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादी गोडो सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो ताची वाखाण स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक उडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यान संतोश जाव साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादी गोड म्हजे सगळे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया एका तळ्यान आमी सकड ताचें नांव हरसिया सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सोयर म्हज्या कश्ट अनवरांतलो म्हाका ताणें निवारलो साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादी गोड ताचे दोळे लावन रावतले संतोष भरीत जातात ताची मुखामळां लचीत केदीस भावनांत
कष्ट केल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादी गोड. ताजे सेवक भोवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादीक गोड. सांत पावलो एफेस घरांत बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमच्या वयर मोर मारल्या. दुस्मान काय राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हांकारे उलोवणे, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळेन आनी कणवाळेन चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमच्या कसो देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो, तशेंच तुमी मोगान जियेया. देवाचें उतर हें, देवाचें वडोपकार. हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया. हौस्तो सर्गितां देवन आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. आपण संगीतान देवलोलो हुंडो म्हणून जेजून सांगले देखून जुदेव जेजूक परपोरोंक लागले. ते म्हणाले, हो जुसेचो पूत जेजू न्ही वे. हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना गाय कितें. तर आपूण संगीतां देवन आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडल्या करीत, पुणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलो. ती सुवेस्त देवा लागची बुद्ध शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घाला. बापाक कान दिवन ताचे जावनूच शिकता तो हरियकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणीय देखला म्हण न्ही. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सतमानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो हुंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मोडून पावले. पूण सर्गांत हांव देवून आयलोलो हुंडो तसो न्ही. कोणीय तो कांयच जाल्यार मोरसो ना. हांवूच तो सर्गीत हांव देवून आयलोलो जिवो हुंडो. हो हुंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो हुंडो म्हजेंच मास. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवच तो सर्गांत तावन देवून आयलोलो जिवो उंडो. ह्या जिव्या उंड्यातय जीव आसा.
या युकारिस्तांत जीव आसा जावं पुरो आमकां इगर्जे बसूंक जायना कारणा निमती आमच्या भलायकेच्या कारणा निमती या इतर या कोविड कारणा निमती पूण हो जीव उंडो आमकां जीव दिता आमी मातशें दोळे आयकता खरें वांटेली जाता खरें पूण आमच्या भावार्थांत हो जीव उंडो आमचे थंय काम करता मग अशा भावा भयणीनो आज आमी आयकता पयल्या वाचपांत अरण्यांत एलिया प्रवाद्याक देवदूत खाण दितात आनी गेले त्या आमी दिसांनी आयकलें कशें आकाशांत देव सर्गांत तांकां मान्ना दिता लवे दिता तांकां उंडो करूंक भाकरी करूंक तो तांकां लवे या तांकां मान्ना तो दिता आनी मास दिता पण आज सर्गीन तावन देव दिलो जीव उंडो संप्रते मान्ना पडताले सासवा बरी आनी आज जेजू जीव उंडो देव कितें सांगूंक आशेता तांकां अरण्यांत ताणें चलयल्या जाल्यार आज जेजू मरी फात तो आमकां चलोवंक शकता जेजू मरी फात तो आमकां चलोवंक शकता मग चलो आमी पळोवचें जाल्यार एलिया प्रवादी भारी वर्तो प्रवादी बाल देवाच्या या जेजेबेलाच्या सांगत असल्या 400 वयर त्या पोट्या प्रवाद्यांक या कपाटी प्रवाद्यांक या फुटकिऱ्या प्रवाद्यांक देवाच्या बोळान तो लगड काडता कित्याक म्हळ्यार ते ताका पंतावहान घालतात पंतावहान वतात आनी जेजेबेल सांगता तुजो जीव हांव काडटा हे आयकून आपल्या त्या जिवाच्या बियांनी एलिया प्रवादी धांवता पडटा आज तो चिंता कित्याक ताजो जीव येता पण एका वेळार ताका आसली तो भावार्थ जीव भावार्थ आतां ताजो सुको भावार्थ जाता बेभितर रिगता ना आनी मग भावपणी आमी सर्व अस्कत आज ह्या पिडेच्या वेळार आमकां बेभितर रिगता ना आमी अस्कत जाता हें कितें वाचप दाखयताली म्हळ्यार अस्कत मनशाक बुडवंत करूंक देव जाय आनी देव ह्या संवसारी आयलो आनी त्या खातीर अरण्यांत कितें जालें एलिया अरण्यांत एका दिसाची वाट संपून गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो ताणें म्हळें सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां पास बरो न्ही ताच्या अनवर्दीनेस आज आमकां आमी देवा मुखार रावूं कोणी फावो न्ही आनी जाल्यार देवान ताका विसून काडलो देवान विसून काडल्या उपरांत आमचे अस्कत काय देव पळयना तो आमकां बळवंत करता कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां पास बरो न्ही तो आड पडलो आनी रुखा पोंदा न्हिदलो पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळ्यार उठ आनी का ताणें आपणा भोवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथे लागीं इंगलाचेर भाजलेली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो मग शोभाव पडिनो कोणें ताका ती भाकरी दिली कोणें ताका तें उदक दिलें कोणें ताका पंतावन उदक दिलें त्या अरण्यांत भाकरी दिली देवान मान्ना दिलें आनी आज एलिया प्रवाद्याक देवदूता मरे फातर ताका भाकरी दिता आनी ताका उदक देव दिता आनी मुखार वचून कितें जाता पूण सर्वेस्वरचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळ्यार उठ आनी का नातर वाट तुका भोव लांब जातली तो उठलो आनी ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या काणाच्या घाटायेर तो 40 दीस आनी 40 राती वरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलून गेलो देवदूताचे काण सर्गीचें काण 40 दीस 40 राती तो होरेबाक गेलो होरेब दोंगराक तो गेलो मग भाव भयणीनो ते काण आत्मी काण घटाय दिता जीव दिता वेर दिता बोळ दिता आज आमकां युकारिस्त घटाय दिता बोळ दिता जीव दिता आनी हेच्यानंतर गितान आमी आयकलें साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक आनी गोडो कित्याक सर्वेस्पराक सदांच हांव दिन वाचतलो ताची वाकणी स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली सर्वेस्पर वरवीं म्हज्या आत्म्याक उडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या दात्या संतोश जावं सर्वेस्परा वरवीं आमच्या आत्म्याक उडवीक मेळटा आमकां धैर्य मेळटा बोळ मेळटा भलायकी मेळटा उडवीक मेळटा त्या खातीर आमकां हें काण गरजेचें सर्वेस्परान दिवचें हें युकारिस्तीक आमकां युकारिस्त आमी सेवता आमी युकारिस्तीक वर्सां जावन आसा हांव म्हजे सगळे मेळून सर्वेस्परचें कीर्त गाजया एका ताळ्यान आमी सक्कट ताचें नांव हरसिया
सर्वेस्पराक मेळून गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टांवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो आनी सर्वेस्पर म्हाका आयकलो म्हज्या कश्टांवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो ताचे दोळे लावन रावतले देवाचे दोळे लावन रावतले संतोष बरी जातात ताची मुखाबळां केदीस लजन भावनांत कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनुवारा आंकांतांतलो ताका निवारलो देवान सगळ्या अनुवारांतलो आंकांतांतलो निवारलो ताच्या सेवका भोवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक आनी गोडू ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी ताच्या गोपांत आसरो सोदून आसात आज युकरिस्ट म्हळ्यार साक्रामेंटाच्या गोपांत आसरो आमकां आसा आनी ताच्या उपदेशा प्रमाणे साक्रामेंतान आमी जियेतना आमकां आशिर्वाद बेसावां ताची कृपा लाभता अशा दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता सांत पावलो एफेसकारां बरोवन सांगता देवाच्या पवित्रत्वेचे मोन तुमी दुखयनाकात आज बापू रचणार पोतो सडवंदार पवित्रत्व बसणार तर आज आमकां कोण चलयता आमकां पवित्रत्व चलयता आज आमकां फादर फ्रँकलिन कोणाच्या सत्तेन रावला पवित्रत्वेच्या सत्तेन हे युकरिस्तीक बलिदान हे साक्रामेंट पवित्रत्वेच्या सत्तेन आमकां संभ्रमूंक देव कृपा दिता आनी पवित्रत्वाचे हजार कोण आमचे मध्ये घडोवप मापान आसा त्या खातीर आमी कितें घडोवंक आमी जाय जाल्यार पवित्रत्म्याक आमी दुखोवंक नजो कित्याक आमकां सुखां दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमच्या वयर मोर मारल्या आज आमचे वयर मोर मारल्या त्याच आत्म्या वरवीं खंय मोर मारल्या आमच्या बावतिस्मांत मोर मारल्या त्या बावतिस्मांत आमकां तेलाची तेलावणी केल्या आमच्या कपालाचेर आमच्या हृदयाचेर कुरीस काडना मागणी केल्या आमचे पवित्रत्वेची मोर मारल्या त्या खातीर आमी पवित्रत्म्याची जावन आसात तर आमी कशें जियेचे दुस्मान काय राग क्रोध तुमी सांडा हांगारे उलोवणे निस्कुचार एकामेकाची निंदा हे सगळें तुमी पयस करा बदलाक एकामेकाक दयाळेन आनी कणवळेन चला क्रिस्त ते देवान तुमकां बक्षिना तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बक्षिया पळय आज कितें करी जाय आमी बरें जिवीत जिये जाय हांकारे उलोवणे निस्कुचार निंदा क्रोध राग दुस्मानकाय सकट पयस करी जाय आनी देवा सांगात जिये जाय जाल्यार आमी पवित्रपणान जिये जाय तशेंच आमी एकामेकाक बक्षी जाय तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाक आमच्या कसो देवाक मानू व्हरलें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो तशेंच तुमी मोगान जियेया आज आमकां आपोवणें दिता मोगान जियोंक देवाच्या आत्म्यान जियोंक आनी देवाच्या मेटान जियोंक म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत 16 वर्सां जेजू 5000 जाणांक वाडटा ताच्या उपरांत लोक ताका सोदून येता आनी ते जेजू सांगता तुमी म्हाका सोदून आयल्यात पोटभर उंडो मेळ्ळ्या खातीर तुमी हें समजूंक शकल्यात म्हूण न्हय पूण देवाची खुशी करी जाय तुमी देवाचे खुशेक हत्तीमान घाली जाय देवान धाडलेल्याक तुमी पातये जाय आनी आज जेजू म्हूण धरून ताची शिकोवण आमकां दिता युकरिस्तीक शिकोवण आनी तूं सांगता पळया आपूण सर्गीत जावन देवलोलो उंडो म्हूण जेजून सांगलें देखून जुदेव जेजू पुरोवंक लागले जुदेवांक हें सत स्विकार करूंक जावंक ना कित्याक तांणी पळयलें तो जुजे सोबतो मरये सोबतो ताचे भाव भयणी ह्याच गांवांत आसात काजिन्स ह्याच गांवांत आसात कशें आनी अशें उलोवंक साद आनी कशें हो उंडो जावंक साद आनी तुमी जेजून सांगलें तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडल्या करीत ताका सरशी व्हडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना तर आज तुमकां बापान व्हडल्या करीत आज आमकां बापान आमकां जिसू मरिफात ताचे राज्य केल्यात त्या खातीर बापू आमकां जिजू मरिफात ताचे ते आमकां स्विकार करता हांव ताका निमाण्या दिसा जिवाक उठयतलो ही सुबेस्त देवालाच्या बुद्ध शिकतली म्हणून प्रवादिनीच बरोवन घाला बापा कान दिवन ताजे तावन शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो
आज ही शिकवण ऐकता तो म्हणजे सरशी तो येतलो तशें म्हणाल्यार बापा कोणेय देखला म्हूण न्ही, जो कोण देवाक हांव आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सो तसो हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सस्तीक जिवीत मेळटा. जो कोण सत मानता, मगाची भाव भयण आज आमी हांगा सत मानता, त्या खातीर आमी हांगा आसा. बाबा तुजी उसळणी आमी करता, बाबा आमचे देणे देवान दिल्लें आमी म्हणटा, मागणे आमी करता, एकाच देवाक सत मानता म्हणलें. आनी जो सत मानता ताका सस्तीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो, पळया हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना केले तरी ते मरून पावले, पूण सरकात हांव देऊन आयलो उंडो तसो न्ही. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. म्हळ्यार युकरिस्त आमकां मरण हाडिना, आमकां शास्त्रीक जिवीत हाडटा. त्या खातीर ह्या शास्त्रीक जिविताचें कारण आमकां ह्या संवसारांत सांपोवन म्हणटा आमी एक घडये भितर किणा भितर बदलतले म्हळ्यार अर्थ ही मरण एक न्हीद थंयता आमी देवा थंय वेथेले हांव. मगच भाव भयणीनो, कोणी तो कांयच जाल्यार तो मरचो ना. तो ह्या संवसाराक या आमी चिंतचे पळय तेजें मरण आसचें ना, ताका शास्त्रीक जिवीत लागतलें. आनी हांव सुद्दां सर्गीत हांव देऊन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळचें हांव दिता तो उंडो म्हणजे मास. तर मगच्यो भाव भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांत तांकां भाकरी करूंक मन्ना मेळ्ळें आनी मास लवे मेळ्ळें, पूण नव्या सोल्ल्यांत जिवो उंडो जेजू. सबार गोवांचे कण सांगाता मेळोन मोडून एक भाकरी करतात, तशेंच दाकां सबार मेळोन मोडून दाकाचो रोस काडटात घालतात. जेजून आपणाकच समर्पण आमच्या खातीर दिलो. तो शिकोवन दिता मात्र न्ही, आज आमकां कळीत आसा कसो तो जिवो उंडो जाता, कसो तो ताकाच मोडटा. त्या कश्टा अनवारांनी आमचे कश्ट पातका तो वयता आनी निमाणें ताका त्या कुर्सार पिळटात या मोडटात. तो खरो युकरिस्त जाता, जिवो उंडो जाता, परिहार आमच्या पातकांक तो दिता. कल्वारस जावं पावता ताची वेदी. जेजू क्रिस्तूस व्हरतो ह्या जागार आनी पातकाच्या कोणाक आसल्या संवसारांत आसलेल्यांक आमकां सुटका दिवंक तो आयलो. मग भाव भयणीनो, तर आज आमी तसल्या युकरिस्त लागीं आयल्या. आमी आज हे संभ्रमता युकरिस्त तसले युकरिस्त न्ही, सर्गीचें खाण जेजू आमच्या मदें आसा. ताणें सांगलां हांव सदां काळ तुमचे सोबे आसतलो आनी आज तो खरोच आमच्या मदें आसा. आमी निराश जावचे नाका, कंगाल जावचे नाका, भिवचे नाका. हांसुमी आमच्या सोबे आसा, सांगाता आसा. आमी सगळ्यांच्या दिसा राष्ट्रीय युवा दिनाचरण करतात. आज आमी विशेष मापान युवा जाणां खातीर मागया. वाट चुकलेले युवा जाण, युकरिस्तांत पयस आसलेले युवा जाण, कुटुंबा जिवितांत कुटुंबांत पयस आसलेले युवा जाण, ह्या संवसारांत बोलोवन दोलोवन पडलेले युवा जाण जेजू ते फाटी येवन दिता. भावार्थान मागण्यांत बळवंत जावन दिता. क्रिस्त खरे साक्ष जावन दिता म्हणून युवा जाणां खातीर आमी मागता आसतना आयच्या दिसा युकरिस्ताच्या ह्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव बऱ्या भलायके खातीर मागता. जिवो उंडो जेजू ताजे जिवे उदय हांवें प्रगट केला. हें तुमच्या देय तुमच्या कुडींत काम करूं दी आनी तुमकां सुटका लाभोवं दी. मात्र न्ही, क्रिस्त ते जियोवंक तुमचो भावार्थ घट जावं दी, जिवीत बुडवून जावं दी आनी निराश जायनासतना ताचे ते जियो कृपा लाभोवं दी. सर्वेस्वर बाबा, गणितका पळदरा तुका अर्घ वळख आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. तुजी सुवार्थ हांवें प्रगट केल्या. आयच्या दिसा ही सुवार्थ आयकले सर पोरस आशिर्वादी जावं. विशेष म्हाका युवा जाणां पिडेशिकेन जी आसात, अंतरुणाक जी आसात, ज्या कोणाक घरांतून भायर येवंक जायना, तांचेर तुजे आशिर्वाद देव दी. हो जिवो उंडो जीव दिता, तो जीव तूं दिता. येसुमिया तुज्या नांवान ताच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी सदांनी कुडीन कृपा वाडोवं दी. अंतकर मनपस बंदडे पिड्या चिड्या शाश्वत सोडून वचूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान टच देम लॉर्ड, अनॉइंट देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसळणी आमी करुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू स्वर असणार. आनी एका सुमिया जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन सलो खरो देव.
तो देवाता म्हणून जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासत आनी आमच्या सोडण्या पासत सर्गांत तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत पोंस पिलाताक ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिवेंची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवडकेचो शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससल्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप सर्गांत तावन जिवो उंडो जेसूक ताणें आमकां दिला आनी ताचे बरी फात आमकां सल्वासांव लाभला. आज आमी आमची ते सभा समापन सर्वीस परा समोर आमी रावया आनी जेजूच्या नांवान जे कितें आमी मागता तें आमकां दिता म्हणा त्या सुभावार्थान आतां आमची ते सभा समापया. मागीर आमी आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या पापा साहेबा खातीर तांकां बरी भलायकी देव फावो करूं दी. आनी सर बोर्ड ह्या खातीर पवित्र सभा मुंदर दवरूंक जाय जाल्यार बोर्ड गटाय तांकां देव फावो करूं दी. आनी देवाच्या आपोवण्या पाडो दिवन आसची ह्या जाग्यार रिलिजियस भाव बोर्डा तांचेर आशिर्वाद घालत. सगळी पवित्र सभा तुका साक्ष जावचे बरी तुज्या मुखेल्यांक प्रेरण दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रीय युवा दिवस आचरण करचे ह्या वक्तार आमच्या राष्ट्राच्या सर DSCच्या युवा जाणां खातीर हांव मागता. युवा जाणांचो वावर करचे भाग तुवें म्हाका फावो केले. सर युवा जाण जेजूच्या मोगान भरोवन दीत. भावार्थान मागण्यान बुडवून जावन दीत. कश्टान वारांत निरासपणांत हांव जीव ताच्या चिंतपांत हांव सुटका जोडून जेजू क्रिस्ताच्या मेटान समकोन भरोशा बरी फुडाराक ती पावो दीत. आनी कुटुंबाक सामाजीक इगर्ज मध्ये एक आशिर्वादीत युवा जाणां ती जावन दीत म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी सर शेतकऱ्या खातीर, कामेल्या खातीर, निर्गतिका, निराश्रित, अनाथ, विधव्य, विधुरां खातीर, आस्पत्रे जीवन मरणामध्ये झुजच्या खातीर ICU, MICU, NICU तशेंच व्हेंटिलेटर आसच्या पासत कोविड संकश्टाक डेल्टा व्हायरसा बळा जाल्लो लोक गूण जावन दी. जेजू आज ताची सर त्या सवां तूं आयक आनी युकरिस्ताचें बलिदान आमी ती त्या सवां ताच्या भलायके खातीर मागता आसतना तुजे आशिर्वाद बेसावन तांचे वयर देवून येवं दी आनी तूं तांकां सुटका दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राज्याची मुखेल्या खातीर आमी मागया. हर एक मुखेली MP, MLA, अर्जदार आनी तशेंच डिक्टेटर्स, रायराण्यो, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गव्हर्नर सर ह्या संवसारांत आशिर्वादीत जावन दितात. तांचे त्या स्वार्थाक जिद्द मोसोर मतांतलेपण भ्रश्टाचार पयस करून लोकांची सेवा करूंक जाय जाल्यार सर्गीचे आशिर्वाद तांकां मेळोवन दी. तांच्या काळजांत भेंग घालून तांकां परिवर्तन दिवंक शकसो देव तूं जावन आसाय. तर तुका तांणी कल्तिमान घरचे बरे कर अधिकार दुरुपयोग करनासतना राष्ट्राच्या बरेपणाक तांणी वाव करच्या खातीर तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमी सर कुटुंबा खातीर पती पत्नी मध्ये सामरस्य विच्छेदनाच्या वाटेराचे सारके वाटे घेवन दीत. फुडेल्या कुटुंबांतली भलायकेन तांकां आशिर्वादीत कर. भुरगीं नासलेल्या भुरग्यांचे देणे काजार जावन सैरीक मेळ्ळ्या बरे सैरीक तूं फावो कर आनी अशें कुटुंबा जिविताची मोलां सरकारान हर एकल्यान मुकोलदार जिवंक जाय जाल्यार करपा. कुटुंबा बागेवन कुटुंबा सारकें पवित्र तुज्या कुटुंबा सारकें जावन दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. म्हणजे वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. दयाळा बाबा तूं आमकां आयकताय आनी तूं आमकां आशिर्वादीत करताय. आजच्या दिसा तुज्या समोर दवरलेली ते सामान तूं बेसावांनी बरो आनी आमकां दिलें विस्वास बऱ्या तरान करूंक आमकां करपा दी. आमी उसारले उसारूंक जायनातले सर ते सावां
तू जाणा आसाय तांकांय फावो दिसोवा फावो केल्या मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका धन्यवाद आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सयत असो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकाच्या आनी नाकावाय तेच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या देवसैमांत वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन मागता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो नाकांचो वायन आमी तुका भेटयता. नाकवाली दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा लाल्मीक मोनान आनी पदकाची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका दूर काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पदकान तो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्या बलिदानांतल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळटीन तूं आमच्या हातांत घालताय तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांत ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया होयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व आनी सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो केलो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां रेमरेतावन जल्म घेतलो. क्रूसाचें मरण सोंसून सश्टाच्या मरणांत ती आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सश्टाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारांत सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय. बाबा तोरो
पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यात दडून हे दिने पवित्र कर म्हणून मी मागता जाऊ ती आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताचे कोडू आणि रगत आपले स्पर्शेंक स्मरण समुद्राच्या आधी ताणे उडो घेतलो तुका धीर वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुबीज घेयात आणि खायात हे म्हशी कोडो तुमच्या बसोत समर्पणशी तेच बरे जेवण जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या सिसान दिली आणि म्हणे तुम्ही सुबेज घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आणि सस्ती कराराचे रगत वादकाच्या बॉक्साने मेळच्यात तुमचे बसोत आणि सुबेज मनुष्य बसोत ते वारावतले हे म्हज्या आवडाचा करार बावटतो सो गोट पर गोट होया जेजू मेलो जेजू जीवन साला जेजू नुव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत सोडो आणि सोडणीची कावस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूक आमकां फावो केले हे देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कोडा निराकार सेवतेला आम्हा सुमेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सुगडास कर फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा फ्रांसिस आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या ह्या जागी वर्ग बरोबर तेका प्रीती मोगांत वाडय पुनर्जीवन म्हणसो बरोसो दुरून मेले आणि आमच्या भाऊ बहिणीची कापड कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परजडेत मुखार म्हण पडोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता अवकार मरी देवाची मेळ सांगाती भगेवन दरदूत आनी सर्व कळे तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सनात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्रत्वेच्या एकपणान स्वर्गपदवेदार बापा स्वर्गवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजंकाळे तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारान जाव. हमसो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिव नाका. उमळटली आमकां निवार सर्वेस्पर सुरवायटली आमकां निवार दया करून जिवीत सोसकाय आमकां दी. गर्गेचे मागणी आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताचे येणे भरोशो नत्रतेला आमकां तुझे उदाहरण पडतीन सर पातले सुले आनी सर अंगांतली वाटाय कित्याक रास वडकी ओली आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. तुम्ही जेजू ख्रिस्ताचे तुझे धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या भक्ताचे देव पोट तुझ्या पवित्र भावार्थाचे दिस घाल आधी तुझ्या कुशलप्रमाणे तिला शांततेने कोणान सांभाळ तुझी येता येताना जोड सगळे येता ससनाच्या आससना आमेन. तुमची शांती सदा काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेका शांती दियात. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या पुढे आणि रक्ताच्या मिसळण्यावरवी आमकां दिसी उरलेल्या ससनाच्या जिवीत मेळो. देवाची शिवी संसाराचे पाप काढतेली आमची कापोळ कर. देवाची शिवी संसाराचे पाप काढतेली आमची कापोळ कर. देवाची शिवी संसाराचे पाप काढतेली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. तुम्ही जेजू ख्रिस्त जिवे देवाच्या पुता बापाच्या वशाप्रमाणे आणि पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुझ्या मरणावरवी संसारात तुवें जिवी दिले. ह्या तुझ्या भोवपवित्र पुढे आनी रक्तावरवी सगळ्या तुझ्या पट्यापणांतलो आनी सर्व वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पडोवन म्हाका आदार दी आनी तुज्या सरचेलो वेगळो सरोंको हे दीस निर्मू नाका. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काढता ती ह्या शैलीच्या जीवनाका पहिल्यान ती सुवादी सुमिया तुवें म्हजे भितर म्हणचें म्हाका फावना पूण जे उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कोडू आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळो. आमच्या काळजान जेजू आयला आत्मीक रुपी आमी ताका सेवला. जीव हुंडो आमच्या जीवान तो काम करता. सुमिया ह्या युकरिस्ताद्वारे म्हज्या काळजांत आयिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. भलायकी निमती म्हाका इगर्जे वचूंक जावंक ना तरी ह्या युकरिस्ताद्वारे तुवें ते भाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. आत्मीक रुपी हांवें तुका सेवला आनी तुजो जीव म्हजे थंय तुवें परत धाडलाय आनी भरपूर म्हाका बोड दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. येयल्याक कान बडवून करून सकलें तर हें युकरिस्त म्हणजे जिवितांतकेर स्वास पर्यंत पळून करूंक म्हाका बोड दिव. अर्गां तुका सुमिया जेजू मोगळाक तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू वाकणतांव तुका सुमिया जेजू दिनवासतांव तुका सुमिया जेजू होकळसितांव तुका सुमिया जेजू. हालेलुया. आमच्या दुनियात उबा रावन आमी स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू मोगळाक जेजू हे युकरिस्ता खातीर आमकां आशीर्वाद केल्ल्या खातीर आज हे युकरिस्ताद्वारे तुवें आमकां आपोवल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळू आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी थिरयेन जियेव हें आमी मागतांव आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं.
आमेन. उसुनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी. उलो मारताव माये, आमी तुजी भुरगीं. तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजे सरशी येता. विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी. ओलो मारताव माये, आमी तुजी भुरगीं. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशीर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या बोबोवीत काळजा ती आशीर्वाद भुरग्यांक तुज्या. भगवान तुजे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.